नमस्कार, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे प्रुडंटच्या राजकारण ह्या कार्यक्रमात। आम्ही आज आसात साश्टीन आणि साश्टीन मठग्राम किंवा मडगांव ह्या वाठारांत ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आम्ही पळयतात की ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेजर असे इशू खूप आसात, पार्ट्यो खूप आसात, लोकांचे इशू कोण हाताळटलो, कशे हाताळटले हाजेर सगळ्यांची नजर आहा। आयज आमच्या ह्या कार्यक्रमान आमच्या वांगडा जे गेस्ट आसात ते आसात बाब महेश आमोणकर TMCचे। नमस्कार, स्वागत तुमचे। मडगांव किंवा मठग्राम म्हटलें की इशूज आमकां झटकून दिसतात, 2-3 असे म्हणजे मेजर इशू दिसतात। जो आमी म्हणुया मोती डोंगर जेका म्हणटात आनी 2-3 असे इशू आहात। मेजरली पयलीं सांगात तुमचो प्रचार कसो चल्ला? म्हजो प्रचार बरो चल्ला आनी आमचे सगळे म्हणजे काल म्हजो कॉमान जालो। कॉमान म्हणजे चड आमचें कितें आसता, विठ्ठल मंदिर आसा थंय लोक जे आसात चडशे आमचे म्हणजे सगळेच म्हणजे आमचे सारस्वत मागीर आमचे बहुजन समाज सगळे लोक मेळून मिसळून रावतात थंय। आनी काल हांव गेलो, म्हाका खूब आनंद जालो कित्याक आमचे सारस्वत भाव भयणी म्हाज्या दारांनी गेलो, सगळ्यांनी बरो आशिर्वाद दिलो म्हाका आनी बहुजन समाज सुद्दां लोक आसा सगळ्यांनी दिलो। सो आय एम व्हेरी हॅपी आनी तांच्यांनी असो आशिर्वाद दिला की ह्या फावटी आमी चेंज करून हाडटले आनी जे ते मेळटले तुका, तूं कांयच टेंशन घेनाका कित्याक तांच्यांनी नगरसेवक म्हणून म्हाजें काम पळयल्लें आसा। हांव जरी तांचो नगरसेवक न्ही जाल्यार हांवें जे पळय नगरसेवक निवडून येवन पळय जें हांगा काम केलां तें लोकां समोर दिसलां। जशें एक पार्किंग इश्यूज आनी कितें इश्यूज सगळे इश्यूज कोण काडना आशिल्ले, त्या सगळे इश्यूज हांव घेवन बसलां। चीफ ऑफिसरा कडेन म्हजे बसता, हांव फायली हाताळटा, तो म्हाका सगळें दाखयता म्हणजे कितें ना तें हांव ताका विचारता आनी त्या प्रमाणे इश्यूज केल्या। टॉयलेटीचो इश्यू आसा, जेन्ना हांव नगरसेवक निवडून आयलो हांगा हे लोक सगळे जाणा हे टॉयलेटीचो प्रश्न आशिल्लो की भरताले उदक भरताले सारकें ना आनी लोकांक प्रॉब्लम जाल्लो। ते सगळे लोक आयले म्हाज्या म्हऱ्यान म्हाका सांगपालें की हो टॉयलेट मातसो हें कर आनी तांकां पयलीं सांगिल्लें कॉन्सिला पयलीं हांव करून दितलो म्हणून। सो फर्स्ट हांवें आयल्या बरोबर एक हाज्या टॉयलेटीचो इश्यू घेतलो हांवें आनी जशें जशें हांव काम करपा आयलो आनी कितें हांव इंडिपेंडंट अपक्ष न्ही, कोणाचें हें नाशिल्लो म्हणून हांवें म्हाज्या खर्चान चालू करता काम चालू करपाक। झापकड सुलभ शौचालयाचे आयलें आनी आमचो मडगांवचो आमदार आयलो, ते क्लिप आमचे कडेन आशिल्लें तुमचे प्रुडंटाचेर तेन्ना आयिल्लें, तेन्ना हांगाच ह्याच वाटेंतल्यान तो आयलो आनी म्हाका म्हणपालो ना आपूण करता, सगळ्या लोकांक सांगपालो आपणा टायम रोखडो करता म्हणपालो। सो मातशें कितें तें हांवें म्हणलें तूं करनाका म्हणपालो, बरें म्हटलें उलय आतां MLA म्हाका उलोवपाकूच जाय न्ही म्हणून हांवें म्हटलें बरें आसा कर म्हटलें, करता जाल्यार कर, तुजे बेश्टे पयशे म्हणनाका, बरें म्हटलें। जाल्यार जें काम आसा तें काम पूर्ण जावना। 7 म्हयन्या मदीं मदीं येवन येतालो हांव, जाल्यार पयर सडनली 7 म्हयने 6 म्हयने काय 7 म्हयने जाल्यार आमकां निवडून येवन सगळीं बायलां आयलीं रातची म्हाका म्हणपालें आमची मिस्टेक जाली म्हणपाली, ज्या आमदाराक आमी सांगिल्लें ताणें करूंक ना, तूं यो म्हणपा लागली। मागीर परते ते दिसा प्रेस घेतलो आनी उलयलें ते वृत्तपत्राचेर सगळें आयिल्लें, तूं मिडियान घातिल्लें आनी ताका सांगलें अशें अशें आसा। त्या प्रमाणे बायलां उलयलीं सगळीं हांगची की आमकां त्रास जाता। तांच्यांनी कितें केलें, एक टॉयलेट लेडीज आसा तो बंदूच दवरलो आनी जेंट्स दवरले आनी ते जेंट्साच्या हातून बायलां वचप कळ्ळें तुका। म्हाज्या लक्षान हांव सारको बेजार, ती म्हणपाली आमी कशें बायल मनशां म्हणटकीर तांकां प्रायवेसी जाय, ती तातूंत वचपाक शकना म्हणून हांवें तो आवाज केलो। हांवें आवाज करून जालें म्हणटकूच दुसरे दिसा आवाज करतकूच मागीर सुलभ शौचालयाचे आयलें म्हाका, नय सर हम लोग करेगा ये वो म्हणपालें आनी रोखडें फटाफट काम जालें। आनी मागीर आमदारचें कळ्ळें तुका मागीर तो आयलोच हांगा, ताका ती मातशें हें जालें आनी लोकांक खबर आसा हांव कितें कार्य करता तें। तुमी डायरेक्ट इशूचेर हात घातलो। म्हाका तुमकां एक विचारपाचें आहा, जेन्ना तुमी इतके धडाडीन काम करतात, लोकल पक्ष आहा आनी हांगसरले एकदम एस्टॅब्लिश्ड पक्षूय आसात, तातूंत तुमचे TMC सिलेक्ट करपाचे कितें उद्देश? पळय, जो मडगांवचो आमदार आसा तो स्टार्टींग काँग्रेस, तो ना संघाचो कोणी, हांव तरी संघाचो पयलीं आशिल्लो एका टायमार म्हाका याद आसा, तेन्ना शर्माद रायतून देवळा कडेन येताले, पण तेन्ना आमकां भुरगेपण न्ही तें आमचें, तें खबर नाशिल्लें। पूण हो संघाचो नासतना जावं कितें आसतना हो काँग्रेसींतलो BJPन आयलो, फर्स्ट टायम निवडून आयलो, परतो निवडून आयलो BJPन ताका मुख्यमंत्री चान्स बीन पडूंक ना। तेन्ना मनोहरभाई आशिल्ले, आमी आशिल्ले BJPन ताजे बरोबर। एका टायमार कुडतडे कॅन्डिडेट हांव 2002 हांव दामू नायक सगळें, दामू तेन्ना फर्स्ट टायम निवडून आयिल्लो आनी हांव सारदिना अगेन्स्ट तेन्ना म्हणजे कितें जावं म्हाजें बसणें उठणें तेन्ना तांच्या बरोबर आशिल्लें नितीन गडकरी, सुषमा साहेब बरें बरें लिडरा म्हणून ती म्हाका नांवान सुद्दां तेन्ना वळखताली, नितीन गडकरी नांवान वळखता अजून। म्हणटकीर हांवें कितें केलें, हाज्या बरोबर रावलो, ताणें कितें केलें ते दुसऱ्या पक्षांत ती BJPंतलो सोडून घुसमट जाता म्हणून तो काँग्रेसीन आयलो। म्हण हांव म्हणटा ताणें BJP पळयली,
ताणें काँग्रेस पळयली, आमी ताजे बरोबर थंय रावले. सो TMC एक पार्टी अशी आसा आनी जी ममता दिदी जी काम करता ती म्हाका आवडटा. आनी लोकांनी म्हाका सगळ्यांनी सांगलें आनी TMC म्हणजे टेम्पल्स, मॉस्क एंड चर्चीस ती पळय ते मिसगायड करतात न्ही सद्या कोण, त्या लोकांनी तकलेंतलो विचार काडला सद्या. आनी सगळ्यांनी म्हाका कॉल दिलो तूं चल एकदांचो ते तिकेट घे आनी तुका जिखोवन आमी हाडटले म्हणून सगळ्यांनी ठरयलें. आमचे भाव जे आसात न्ही हिंदू मुस्लीम कितें सगळ्यांनी मेळून म्हाका सांगलें म्हणून हांव TMCन गेला. कोणेय गैरसमज करून घेवपाचो न्ही. महेश आमोणकर म्हणटा तो मुस्लिमा बरो आसा, क्रिश्चना बरो आसा, हिंदू बरोबर आसा म्हणून हांवें निर्णय घेतलो बरें काम जाता. गृहलक्ष्मीचे आमचे आतां एक स्कीम काडल्या, मागीर युवा शक्तीची काडल्या आनी ते घरचे मालकी हक जे मुणकार कायदो जो चलता तातूंत कोणाक पळय भाटकाराचे केसीस बी चलता म्हण तांच्यांनी एक काडल्या की जे आसा पळय ते तांकां मेळटले मुणकाराक आनी भाटकाराक आसा तांकां रेटीन ते पेमेंट दितले. लोक अशें म्हणटात की तुमचे ज्यो TMCच्यो ज्यो 3 स्किमी आसात तातूंत त्यो म्हणटा ते वेस्ट बेंगलाक कशें हें आसा त्योच रिप्लिकेट केला किंवा थंयसर हांगा हाडल्या. सो हांगा ताजो कितको इफेक्ट पडटलो? वेस्ट बेंगालान हांगा कांयच न्ही. थंय भरपूर तांचें पॉप्युलेशन आसा. त्या प्रमाणे तांचें जें टार्गेट आसा न्ही तें कमी आसा मातशें. 5,000 आसा न्ही गृहलक्ष्मी तांचें ते 1,500 कितें आसा. आमचें पॉप्युलेशन सारकें कमी. म्हणजे जे पळयतलो जाल्यार हे बंगालाचे म्हाका दिसता एकली 2% आसतलें आमचें गोंय म्हणून तांकां हें दिवपाक काय व्हडलेंपण न्ही. तें बाकीचें आतां गृहलक्ष्मी आमी वता तेन्ना लोकांक कळ्ळां कळ्ळें तुका न्ही. जर हो सरकार आयलो जाल्यार दिवपाक तांकां कठीण ना. म्हणजे आतां ह्यो ज्यो स्किमी आसा तांकां असो प्रतिसाद कसो आहा? म्हणजे तुमी पर्सनली जेन्ना लोकांक कन्विन्स करूंक सोदता तेन्ना कसो प्रतिसाद? पळय जो युवा शक्ती आसा ताजेर 20 लॅक्साचो तांच्यांनी आतां लोन दिवपाचें केलां 4% इंट्रस्टान. तो जो कोण भुरगो आसा ताका जॉब मेळना एटलिस्ट त्या पयशान तो कितें जॉब करपाक शकता, काम करपाक शकता, कितें ताका धंदो करपाक शकता. जॉबूच जाय म्हणपाक शकना. बरें थोड्यां कडेन क्वॉलिफिकेशन आसना, ते क्वॉलिफिकेशन आसा ते भुरगे कितें करतले, तांकां बाबड्यांक जॉब मेळपाक शकना. म्हणटकूच ते आपले हे पयशे वोटर म्हणून तांकां जर मेळ्ळे जाल्यार ते बाबा ते यूज करपाक शकता. आनी ही जी स्कीम आसा ती 18 ते 45 वर्साच्या हांगा आसा म्हणून ते कितें आसता 18 वर्सां म्हणटकूच इट इज व्हेरी इजी. म्हणजे खंयचो भुरगो 18 वर्सांचो आनी गरीब भुरगो सुद्दां आपूण कितें करतलो म्हणून लागले ताका तो धंदो करपाक मेळटा, ताजें उत्पन्न तर जातलें. म्हणून ही स्कीम सगळ्यांक बरी समज सगळे युवा तरी हॅपी आसा सगळे आनी कोणें घेवन आले ते घेतले आतां. जसं तुम्ही आता सुलभ शौचालय तो एक इशू सांगलो. म्हणजे अजून अशें कशें म्हणजे हांवें तुजें स्टार्टिंगाक म्हणलें की मोती दोंगर किंवा सोनसोडो अशे मेजर इशू धरले जाल्यार बारीक इशू जे आनी आहा तातूंत कसले इशू आहा? हो इशू जो आसा न्ही आतां हो बारीक न्ही, हो आतां बारीक दिसता कोविडा टायमार आमकां कित्याक भुरगीं स्कुलाक वचनात म्हणून. हांगा जे पळय आतां आमचे रेल्वे गेटीचे आसा दाखयले आसतले देवळा कडेन गेट पडटा रेल्वे खातीर, ताज्या खातीर नाशिल्लो. जेन्ना हांव बोवाळ मारपाक लागलो हाकाच सांगलें तेन्ना करपाक तयार नाशिल्लो तेन्ना मागीर तो कोंकण रेल्वेचे हाका घेवन ताणें अंडरग्रावंड केलो. अंडरग्रावंड करून जो हो अंडरग्रावंड केला न्ही तातूंत जे उदक लेवलाचेर भरता न्ही हे पळय ते हांगा दाखयिल्लें आसा 60-80 हे सगळें 140 मार्किंग इतलें फूल उदक भरता हांगा. आनी त्या टायमार आतां कोविडा टायमार बरें आसा पूण स्कुलाच्या टायमार जी पळय हांगा झुंबड जाता ट्रॅफिकाची कळ्ळें न्ही तातूंत पळोवपाचें ना सारकें. आनी कित्याक जाणा तूं भुरगीं म्हणटा ती विद्याविकास स्कूल विद्याविकास एकाडेमी आसा, दामोदर कॉलेज आसा त्या वाटेंतल्यान म्हणटकूच तांकां प्रॉब्लम कितें एक दामोदर स्कूल हांगा आसा म्हणजे ट्रॅफीक कंजेक्शन अशें जाता की भुरगीं टायमार स्कुलार पावना. पेरंट्स आसता, म्हजो भुरगो थंयच वतालो चलो म्हजो आतां तो 12थाक आसा पूण भुरगेपणांतल्यान गेला हांवें पळयला ताका इतले त्रास जाता. हाजेर आतां तुवें 27 वर्सां आमदारान काडली हें केलां म्हणून जायना. हाजेर ताणें उपाय काडपाक जाय. हांगा बरो फ्लायओवर सारको घेवपाक मेळटा, हांगा देंवन सारको वचून सारको कॉलेजीक सुद्दां स्कुलान सुद्दां भुरगीं कोणा टेन्शन ना तसो करपाक मेळटा, फिजिबल आसा. आनी हांव आमदार जालो न्ही जातलोच हांव हें करून दाखयतलो. म्हाका तो मॅटर एक सॉल्व करपाचो सारको व्हडलो इश्यू. लोक रावता वाट पळयता कित्याक गेट पडटा हें जायना आनीक वाट ना हांगा खंयच्यानूच नाल्यार एक तर तुवें मुंगलायल्यान वचचें पडटा. हो आतां लिंक रोड केला पळय ताजेर हो सारको लिंक रोड लाता कडेन गेला कळ्ळें न्ही रिंग रोड म्हणटा हाका इतले पर्यंत म्हणून तो एक इशू सॉल्ट आउट जावपाक जाय. तुम्ही आता जे इशू सांगता आता उदाहरणार्थ हो इशू म्हणजे हांगा पाणी भरता इशू चड भरता जाल्यार तुमचे कितें प्लॅन्स आहा म्हणजे तुमचे कितें तुमी ताजेर कितें स्टडी केल्या किंवा कशें करतलो? स्टडी केल्या म्हणजे हातून पयर म्हाजो फ्रेंड आर्किटेक्ट जावं आनी कोण गव्हर्मेंट हेजें तें नांव एक्सपोज करना ते सुद्दां म्हणटाले म्हाका पयर पिडेन जे कितें आसा तें सारकें जसो फ्लायओवर घालपाक मेळटा हाजेर त्या प्रमाणे तो इशू सॉल्ट आउट जावपाक शकता. घालो जाल्यार सारको गाडयो कश्यो देंवपाच्यो ते सायडींतल्यान ते खारेपणाक गेल्यो म्हणजे कोलवा रोड ही सगळी गेली तांचो मॅटर सॉल्व जालो. रिंग रोड तर जालाच
दुसरें कॉलेजीचो स्कुलाचो मॅटर सॉल्व जातलो भुरग्यांचो. हांव म्हणटा पेरंट्सांक भरपूर त्रास जाता हांगा, कळ्ळें न्ही, तो मॅटर सॉल्व जातलो आनी ते करपाकूच जाय म्हाका. मडगांवचो आनी एक इशू म्हणजे मेट्रोपॉलिटन कशी सिटी असल्या कारणान आनी एक इशू जाता तो हे बॅगर मेनेज. आनी आमी म्हाका दिसता कोविडाच्या काळांतलो आमी पळयलां की तें वाडलां चड. तर ताजेर तुमचो कितें स्टँड आसा? आतां परते सांगता हांव जसो नगरसेवक जालो, मुन्सिपाल्टीन गेलो, जो पर्यंत जो मनीस त्या हातून घुसना तो पर्यंत कांय कळना. हांवें पळयलें आमची हे कॉन्सिल मिटींग जाता तेन्ना हांवें लक्षांत हाडून दिलें. चीफ ऑफिसर आशिल्लो, चेअरपर्सन आशिल्लो, म्हणजे जे पळय आतां सद्या CEO चेअरपर्सन आसा पळय ते कॉन्सिल सद्या दिगंबर कामत आनी मडगांवचो फातोर्डाचो MLA हांचे मेळून हे कॉन्सिल जाल्ले आसा. हांव अपक्ष. तांच्या नदरेन हाडून दिले. म्हाका फातोर्डाचें सोड, पूण मडगांवच्या आमदाराच्या लक्षान गेले जेन्ना हांवें बोवा केलो थंय तेन्ना की हे बॅगर जे बसता हांगा जे न्हिदतात, घाण करतात, कळ्ळें तुका न्ही, ते तुमी तांकां म्हटलें एक तर स्टॉप करात. हांव बॅगर्साचे अगेन्स्ट ना, गरीब लोक ते, तांकां जेवण मेळटा, NGO हाडटा जेवण दिता, पूण NGO तांकां जेवण हाडून दिता. म्हजो NGO कडेन रिक्वेस्ट आशिल्लो आनी अजून आसा, त्या NGOन जेवण तांकां बऱ्या जाग्यार दुसरे कडेन दिवपाचें. हें न्ही, हो तर जागो न्हीच, तुमी भितर पळयलां आसतलें, तांकां जेवण मेळटा म्हणून तेंच्यांनी कितें केलें, आमी दोळ्यांनी पळयलां स्टेशनार स्पेशल लोक देंवतात. कारवार, कर्नाटका, महाराष्ट्रांतले म्हणजे गरीब लोक थोडे सारके ते देंवतात, कित्याक गोंयांत जेवण मेळटा, गार्डना कडेन मेळटात. हे येवपा लागल्यात, थंयचे बॅग्स कमी जावन हांगा वाडपा लागल्या. आनी ते येवन कितें करतात, जेवच्या पयलीं खंयच्या म्हजें शॉप आसा सोऱ्याचें दारू, हांव म्हणटा आमकां खबर आसा ते येतात आनी सारके 12-12 शॉपांचेर कॉन्ट्राक्ट घेतात धाकली, कित्याक तांकां नाल्यार ते थोड्यांक जेवण हें जायना, ते पिवन ते भितर उडयतात, गार्डनान घाण करतात. हाजेर लक्ष घालपाचो हांवें बोवाळ केलो जाल्यार ना उत्तर येवंक ना. एकदां स्लॅब एक मोडलो थंय, कमीत कमी एक म्हयनो तसोच पडलो. चेअरपर्सनाक सांगता अरे कर मरे ते, कर मरे लिंडन बेरे, ना करना. हांवें म्हाज्या हातीन स्वता रागान ते करून घेतलो. मागीर दोळे उगडले, मागीर धांवता सगळें करपाक, कळ्ळें न्ही. पूण सांगपाचें म्हटल्यार हातून जी आसा न्ही, तुमकां दिसता आशिल्ली कॉन्ट्राक्ट शुटींग काडल्या गार्डना भितर कॉन्ट्राक्ट आसतली, म्हणटकूच हातून विचार करपाची गरज आसा. गार्डनान पळय जे आतां पत्रे आमचे कडेन सीज केल्या, सगळे पडिल्ले आसा. हांव म्हणटा हे गार्डनान जे आसा ते कितें तरी एक आमचें बरें डेवलप करून जे पयलीं आशिल्लें जे आमकां हें आसा आमच्या भुरगेपणान आतां ते दवरूंक मेळना. पूण तेन्ना एक क्रोकोडायल आसतालें हांगा मगर, आमी भुरगे पळोवंक येताले, स्पेशल सशे आसताले ल्हान तेन्ना आमकां माणकुली भुरगीं आमी तेन्ना येतालीं हांगा पळोवपाक. आतां कितें आसा, आतां कांयच ना. आतां नाका जालें घडटा भितर, तरी आतां आमी कॉन्सिल, हांव तर स्टेट, हांव हांगा सेक्युरिटीक धरता केन्ना हांव स्वता तुका रावंड मारता पळोवपाक सेक्युरिटीक सांगून, म्हणजे एज अ कॉन्सिलर ते म्हाजो हक्क म्हणून हांव ते डेव्हलपमेंट मध्ये जावपाकूच जाय. आमोणकार बाबाक मडगांव लोक वळखतात, म्हणजे मडगांव सगळेच वळखता म्हणू शकता आमी. पण आमोणकार बाब मातसो फेमस जालो तो हंगर स्ट्रायक. सो वॉज इट अ पॉलिटिकल स्टंट काय कितें? आयकून घेयात, दीस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टंट. हांव जेन्ना कॉन्सिलर जाल्लो तेन्ना म्हज्या वॉर्डान कब्रस्तान पास केलें. TCP मिनिस्टर विजय आशिल्लो, ताका दोश दिना. जालां कितें, त्या जाग्यार कब्रस्तान मेळटार पळय आतां खंय येता न्ही म्हज्या वॉर्डान, थंय चडशे 25% म्हणटा ते म्हज्या एरियान पडटा. ते आसा पेपर आमचे कडेन, चीफ ऑफिसरा कडल्यान सगळे घेतल्या. आनी बाकीचे आसता ते नाविलीन पडटा पंचायतीन. बाकीचे ते पब्लीक युटिलिटी म्हणून ताणें पास करून घेतले. म्हाका कांय मेळनाका, पूण जे पळय लोकांनी पळय थंय पयशे घेतल्या लोकांचे 4-4 लाख 2-2 लाख करून लोकांचे 8 वर्सां जाले. कोणें तो एक स्क्रॅपॉट सुद्दां घाला. हांव तो स्क्रॅपॉट पळोवपाक गेलो एक दीस सकयल कॉन्सिलर जावन. त्या स्क्रॅपॉटे आतां टाक करून म्हाका मॅसेज आयली की तुका पडना, पंचायती पडटा म्हणून. म्हणजे हांव त्या अड्ड्याचें कांय करपाक शकना ऑब्वियसली, कित्याक आय एम अ कॉन्सिलर फ्रॉम मारगांव एरिया, आय कांट डू एनीथींग देर. म्हणटकूच तेन्ना हांव चीफ ऑफिसरा कडेन COन सांगलें म्हाका यू आर रायट म्हणून पावलो. जे पळय रिजोल्युशन पयलीं घेतिल्ले थंय ते जे सिटी एरिया आमकां पडटले, पंचायतीचे आमकां पडना, तांच्यांनी कशें कितें केलां तें CO जाणा. म्हणून COन ते म्हज्या बरोबर जेन्ना आमी ऑब्जेक्शन फायल केलें आनी ताका झोन चेंज करून सांगलें सनसडाचेर, त्या खातीर COन DMA कडल्यान सद्या नोटीस गेल्ली आसा. आमची मागणी कितें आशिल्ली, जेन्ना सनसड्याचेर जेन्ना कब्रस्तान तुवें अलॉट केलें आमदारान, तुका बाबा कशें लक्षांत परते तकलेन आयलें, तो झोन चेंज केलो न्ही, दुसऱ्या हातून आशिल्लो दुसरो मिनिस्टर आशिल्लो ताणें झोन चेंज केलो
आनी थंय इलेक्ट्रिकल लो लायन कितें प्रोजेक्ट येता थंय आनी कितें प्रोजेक्ट आमचो हाजो येता म्हणजे फ्लॅट्स आनी सगळे बिल्डिंग्स बी येता ते कितें ते सगळे जाणात आमी लोक जाणा म्हण हांव कितें म्हणटा ते जे इतले येतात तेन्ना हो PDA मेंबर आशिल्लो आमदार मडगांवचो हाणें तो झोन चेंज करतना TCP मिनिस्टराक पयलींचे विचारपाक आशिल्लें तो हुशार कित्याक ताणें आपलें काम करून गेलें ताका साल्वार करपा तागे मनशांक थंय पळय जे कितें घाला न्ही थंय पयशे घाल्या त्या लोकांनी तांकां साल्वार करपाक ताणें CMा धरून 16 कोटी पास करून घेतले कब्रस्तानाक CM सुद्दां जाणा मुख्यमंत्री पयर हांव उलयलो CM कडेन CM नोज एवरीथींग अबावट दीस कळ्ळें तुका न्ही म्हणजे ते 16 कोटींतले कोणें पयशे पळय खाल्यात त्या लोकांचे पेमेंट करतले म्हणजे आमी पब्लिकेचे तुका तुमी खाल्ले ते पयशे दितले वालोर मरे तुमकां कळ्ळें न्ही आनी बाकीचें कितें आसा म्हाका ऑफर आयिल्ली बशिल्लो तेन्ना पयर तूं हांगा सायका बसनाका 2 CR दिता हांवें नांव एक्सपोज करूं ना कित्याक तो म्हजो घट फ्रेंड मुस्लीम भुरगो ते सांगिल्ले मागीर तांचे भितर येनाका म्हाका हांव कांयच पॉलिटिकल घेवन बसूंक ना आनी मागीर जेन्ना पळय तो सनसळेचेर घालो न्ही प्रोजेक्ट हांव म्हणटा दिगंबर कामतीक ओपन सांगता हांव तूं त्या मुस्लिमांक लोकांक आमच्या बांदवांक तूं न्याय दी तुज्यान जातालें हांवें ताका बशिल्लो तेन्ना आपयलो यो म्हाज्या वारान बसया आमी यो हांव येता तुज्या बरोबर हांव मडगांव बसना आनी म्हाजे तकलेन नाशिल्लेंच बसपाचें कळ्ळें तुका न्ही त्या दाम बाबान कितें केलें म्हाका कळना खंयची शक्ती हाडल्यान लोकांनी म्हाका प्रेशरायज केलो तूं थंय बस लोकांक सांग मुस्लीम लोकांक की आय एम वीथ मिस्टर महेश आमोणकर आपूण तो जो संसोडो आसा तो आसा तसो झोन चेंज करता झोन चेंज करून थंयच तुमकां दिता कित्याक थंय जे आसा न्ही थंय म्हजो प्रॉब्लम ना त्या वॉर्डान हांव डायरेक्ट सांगता ते क्रिश्चन लोक आमचे सगळे जाणा हिंदू लोक जाणा आनी मुस्लिमूच जाणा कित्याक थंय ते पळय बांदता न्ही ते सायडीक चडशे मुस्लिमूच आनी ते सुद्दां म्हणटात म्हाका महेश भाई हम लोग रोज जनाजा देखने का उधर हमारा अच्छा नहीं लग रहा है ना की ते कोण आसा तेका तरी म्हाका कांय प्रॉब्लम आशिल्लें कित्याक म्हजो एक बरो इश्ट आशिल्लो इफ्तिकार म्हणून तो म्हज्या बरें मुन्सिपाल्टी बशिल्लो तो पडलो ताणें म्हाका सांगिल्लें महेश भाई तूं येयत जाल्यार कब्रस्तान आमी हें करनाका ना म्हटलें हांव करपाना हांव कसलीच हें करपाना ऑब्जेक्शन हाडपाना आनी हांव हाडना बीन पूण जेन्ना ती एरिया थोडी आसा ती मुन्सिपाल्टीन म्हाका थोडी पडटा जाल्यार हांव ऑब्वियसली हांव वयर काडटलोच कर म्हणून ना न्ही आमचें रिजर्वेशन आजून सांगता पूण तें जावपा जाय न्ही सगळी एरिया म्हाका पडपा जाय आनी ती करून दाखोवपाक तूं ती सगळी नावेली काड फाल्यां नावेलकार ते करपाक दितले काय ना दितले ते नावेलकार जाणा आनी हो मिस्टर हावेल्टन जाणा आतां बसता तो हावेल्टन पळय आतां ते बसला न्ही तो लोकांक फोटोवपा बसला हांव डायरेक्ट सांगता ताका हो दिगंबर कामत ताका पयर घेवन भोंवता हावेल्टनाक म्हाजें क्रिश्चन पिश्चन ताका घेवन भोंवता ते भरपूर महेशाक वळखता आता हो जो स्टंट असलो म्हणजे स्टंट न्ही तुमी मनांतल्यान केल्लो जो अटेम्प्ट आसलो म्हणजे मुस्लीम बांधवांक हेल्प करपा सो विल दॅट हेल्प युअर वोटर्स म्हणजे तुमचे वाडला काय पयलींच्यान तुमचे तसोच सपोर्ट आहा तुमकां पळय हांव पयलीं तुमकां सवातेर सांगता हांव इलेक्शनाक कित्याक बसलो तो सांगता ज्या दिसा हांव बसलो त्या दिसा म्हाका आमच्या सरकारा मार्फत आयलो आमचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आयलो आनी म्हाका व्ह्यूज दिलो पूण मागीर लोक सांगपाले म्हाका अरे सगळे म्हणपाले तूं करता आनी कोण बाकीचे हें करता तें करता हांवें प्रेस घेतला आनी हांवें सांगलें म्हज्या हेजेल्यान 3 दीस हांव बसला आनी म्हळ्यार हंगर स्ट्रायकाक म्हणपालो तूं बसला त्या प्रमाणे म्हणपाल लोकांनी म्हाका सांगलें सगळे म्हणपाले तें घेवन येता व्हॅल्यू पूण हांवें म्हटलें घेवं म्हटलें प्रॉब्लम ना म्हणपाले हे मुस्लीम बांदवच म्हाका सांगपाले कित्याक तूं जाय आमकां तूं जो आमच्या खातीर झगडटा त्या दुसऱ्यांनी हें व्हरप न्ही तूं म्हणपालो थंयच्यान नारळ फोडलो आनी मागीर बाकीचे आमचे हिंदू लोक आनी हे ते सगळ्यांनी सांगलें आमोणकार तूं बस तुका कॅपेसिटी आसा मडगांव डेव्हलपमेंट करपाची कॅपेसिटी आसा आनी त्या प्रमाणे हांवें निश्चय केलो आमच्या दाम बाबाक विचारलें ताणें म्हाका फळ हें दिलें फूल दिलें आनी हांव फुडें सरलो आनी एक म्हणल्यार आतां मडगांव म्हणले की बाले किल्लो जाका म्हणटा आमी ज्याचो हो सगळ्यांक खबर आहा म्हणजे आतां कितकीत वर्सां जालीं म्हणजे दिगंबर कामत किंवा काँग्रेस आतां म्हणू शकता आमी ताजो बाले किल्लो कसो जाला मडगांव जाल्यार आयज तुमी जेन्ना पयलीं इनिशियली तुमी इंडिपेंडंट केल्लो प्रयत्न केलो आतां जेन्ना TMCच्या हाजेर लडटा तुमी जाल्यार तुमकां कशी फायट दिसता ही म्हणजे ही फायट जी आसतली तुमची आनी हेर पक्षांची ती कशी आसतली दिसता तुमकां पळय आतां हांव TMCचेर बसला आनी म्हाका कोणाचें तरी एक आवडलें तुमकां आतां सांगलां हांवें ममता तिजी की आवडलें म्हाका सगळें कार्य हें म्हणजे स्किमी हें तें आनी लोक आसा म्हाज्या बरोबर म्हणटूच तांच्यांनी म्हाका फोर्स केलो तूं TMCचेर बस नवो पक्ष आनी तातूंत हांव जिखपा शकता हें म्हाका खबर आशिल्लें जसो त्या प्रमाणे निर्णय घेतला हातूंत जॉयन जातलो म्हणून आनी हांव जॉयन जालो आनी फायट म्हणटा जी न्ही सगळे लोक जाणा ही फायट म्हणटा ती दिगंबर कामत काँग्रेस आनी महेश आमोणकरा भितर आसा कित्याक जे BJPचे
आतां लोक आसात वोटर्स ते सुद्दां जाणात मडगांव कोण जिखता तो. आनी जिखपाचो प्रश्न म्हटल्यार हांव कित्याक म्हणटा धमकी सत्र हे जो आमदार दिता लोकांक तुवें जॉबाक लायल्या जॉबाक लावन तांकां धमकी दिता मिटींग घेता जावपाकूच जाय नाल्यार तूं अशें करतलो तशें करतलो. आरे बाबा तुजो सरकार तरी घेता तूं धमकी दिता तो ह्या लोकांक कळना. तूं मुख्यमंत्री आसा जाल्यार उलय मरे. तूं मुख्यमंत्री जातलो तें नाका. म्हाका फटयल्लो आसा. म्हाका सेल टॅक्स इन्स्पेक्टर म्हणून ताणें केल्लो लास्ट दिसा ताणें म्हाका दिली आनी सगळ्यांक गांवां सांगपा भोंवपालो मिटिंगेक आपणे महेशाक इन्स्पेक्टर केला. हांवें विचारलें बाबा तशें सांगनाका करूं केलां आजून जालें ना न्ही आमी सुप्रीम कोर्टान झगडटा. म्हणजे तूं जी कामां पेंडींग दवरता तेन्ना हांवें विचारलें ताका तूं कितें करता ना आपूण मुख्यमंत्री जाता मरे म्हणून पावलो. मुख्यमंत्री जाल्या म्हणून पावलो तुगेलें जातलें काम म्हणून पावलो. अरे बाबा मुख्यमंत्री खंय जालो तूं उरली मरे आमची कामां. हेंच म्हणटा म्हणजे ते पळय हातून बसता आनी आपूण मुख्यमंत्री परतो जातलो तो विचार लोकांक पिशार काडपाचो कळ्ळें तुका न्ही. सरकार खंयचो येवपाचो आनी ते गोंयकार भरपूर जाणा. आनी हो मुख्यमंत्री जातलो 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 म्हणून जी आस्वासनां दिवन मडगांवकारांक जो फटयता न्ही ती सोड. तूं मुख्यमंत्री जालो मिन्स यू आर द होलसेलर. तुजे कडेन सगळें आसता. तूं जॉब दितलोच सगळ्यांक. ते जॉब तूं पयलीं दिल्या 10 वर्सां 5 वर्सां दिल्या आनी तूं आतां म्हाका हांसपा येता आनी तूं तांकां भुरग्यांक सरकार तांकां धमकीता आनी सगळ्यांक आपयता आनी मिटिंगेक घेता. आनी पळय सगळ्यांनी मेळून आपणें तुमकां हें केलां आपणें तुमकां जॉब दिला. अरे जॉब बेश्टे दिल्या ते वोटींग घेतला मरे तांचें. जॉब दिवन ती वोटींग घेतला. वोटींग घेवन तुका ताका यूज करनाका तांचे फॅमिलीक यूज करनाका. हे आमचे पळय आतां जे भंडारी समाज कळ्ळें तुका आनी आमी वैश्य समाज जावं सारस्वत सुद्दां सगळ्या लोकांनी चिंतपा जाय क्रिश्चन मुस्लीम मेळून तो फक्त यूज करता. हांवें जे 25 वर्सां ताजे बरोबर कार्य केलें नगरसेवक जो म्हणून जालो नगरसेवक जावतना ताणें म्हाज्या स्वताचे भाव मनोज मसूरकर बाबा हाते भाव जागा कॉन्सिलर हांवें केल्लो ताका इतले रिक्वेस्ट करून सुद्दां ताणें म्हाज्या अगेन्स्ट घातलो. आनी आयज भावांची आमचें हें आसा आमी उलयना तो आसता उलयता पूण तो भाव बरो म्हाजो पूण ताका यूज करून ताणें दवरला. असो जो फॅमिलीन जो पळय डिवायड एंड रूल करता न्ही ताका मनशाक कितें म्हणपाचें. जलील आनी मकबूल म्हण आशिल्ले आमी प्रूफ आसा मोती दोंगरार जलील आनी मकबूल तांकां सुद्दां ताणें पयस केलें. सांगतालो आमकां हे हॅक करपाक केन्ना दिनाका सांगतालो तो. खारेपणान आसा खुदबदीन आनी मुनीर म्हणून ताका एक सांगलें आमी बाबा ताका मेळोया ना म्हणटा तो. म्हणजे ताजे डिवायड एंड रूल हे आमचे मुस्लीम बांदवांक सुद्दां कळपाक जाय. ही पॉलिसी करून तो मडगांव जिखता. म्हणजे तो एक लिडर करना तो 10 लिडर करता. म्हाका संवय ना. म्हाका सगळ्यांक घेवन चलपा जाय. हांव तशें करपाना. वाटाघाटी झगडी भांडण जाल्लें म्हाका तांचें नाका. हातून तो जिखता आनी आतां मडगांवकार म्हजो फेस जाणा हांव कशें कार्य करतलो जाणा त्या प्रमाणे ते कॉल दितले म्हाका जिखून हाडटले. आनी फायट म्हणटा ती दिगंबर कामतेच्यान म्हजी आसा तें शुअर. मडगांव म्हणलें की ट्रॅफिक कंजक्शन किंवा मार्केट फॅसिलिटीज हो एक मुखेल इशू आसा. सो त्याच्या बद्दल तुमचें कितें म्हणणें आसा. मार्केटा बद्दल इशू म्हटल्यार मार्केट पळय आतां कितलीं वर्सां जालीं मार्केटान आतां एक फायर ब्रिगेड सुद्दां वतली म्हणटा तशी वचपाक मेळना. कितें जालें जाल्यार मार्केटाची हालत पळयत न्ही सडनली जर अग्नी तांडव कितें जायत न्ही लोक अशे त्रासा पडटले. आनी दाम बाबाक बीन अशें केन्ना जालें ना. हांव दाम बाबा म्हऱ्यान उबो आसा. दाम वर्स कितें जालें ना कित्याक बाजारकार आमचे सगळे बरे. आमचो विनोद शिरोडकर आसा तो बाकीचे सगळे मेळून बरें कार्य करता. म्हणून म्हजें म्हणणें इतलेंच की जशें आसा तें चेंजीस करपाचें डेवलप करपाचें मार्केट करपाक मेळटा. सपोज तांकां ग्रावंड लेवलाचेर समज कोणाची शॉपां आसा ती कशी कितें ग्रावंड लेवलाचेर अंडरग्रावंड करून जावं कितें करून फेस टू फेस मार्केटाचें काम करून की एक काम करतकूच दुसरे बाजारकार आसा तो धंदो करपाक शकता. जावं कोणा शिफ्ट केल्या मार्केटान पळय तांकां दुसरे सारक सिस्टमॅटीक करपाक मेळटा. त्या प्रमाणे मार्केटाचें काम करपाक मेळटा. आनी दुसरें म्हटल्यार हातून इशू सॉल्व उदक म्हणटा तें लोकांक कोण मार्केटान भोंवता तांकां मेळना. तें उदक तरी मेळपा जाय प्युरिफायींग वॉटर तें करपा जाय. खुबशें आसा जे भायर पळय त्रास करता. विनोद शिरोडकर म्हणून सदां बोळा मारतात साडेकार लायनीन जावं त्या लायनीन तांकां बाबा समजूत काडून नाल्यार एक तर सदां रेड मारून लास्ट वॉर्निंग दिवन ती तरी एक तर कायमची बंद करपाची नाल्यार तांकां सॉल्ट आउट करून आनी कितें दिवपाचो पर्याय दुसरे कडेन बसपाचें कितें तांकां दिवपाक मेळटा. म्हणजे बाजारकारांक त्रास जावपा ना धंद्याक त्रास जाता तांकां भरपूर. आनी तिसरो पार्किंगेचो इशू तो सॉल्ट आउट करपा जाय. कितलो पार्किंग इशू आसा तो पार्किंगाचो करपा जाय. पार्किंग लॉट तयार करपा जाय म्हणटूच तो इशू काबार जावपा जाय. आणि मुखेल इशू म्हणजे आता जशें आमी हांगा पळयतात की मडगांव एक मेन सिटी आसून तितून आमचे कल्चरल जो आमचो आसा बाब आसा ती कल्चरल बाब सांबाळपाक तुमी कितें करतले. कल्चरल सांबाळपाक म्हणजे पळय हांवें जेन्ना हाका सांगिल्लें आमदाराक एक दीस शिगमो जातालो आमचो हांवें म्हणल्यार व्हरनाका शिगमो सांगिल्लें हांवें ना दामोदरा फुड्यान हांव फट सांगना दाम बाबा म्हऱ्यान जाल्यार ना म्हणपालो तो येतलो. दुसरे वर्स गेले येतलो ना गेलो तो शिगमो गेलो. शिगमो फातोडा व्हेलो तुवें कोणाचें सांगलें तो कोणा भिता तो कळना पयलीं म्हाका ताणें सांगचें पूण कोणा भिता आनी हांव जाणा तो कोणा भित्ता हांव जाणा. म्हणटकीर शिगमो गेलो कार्निवाल गेलो
मुस्लिमांचो जुलूसूय गेलो सगळो फातोडा. आतां दिंडी म्हाका डावट ताजेर दिंडी व्हरत काय म्हणून तो, पण आमी व्हरपा दिवपा ना मडगांवकार. दुसरें मागीर ताजें जे पळय गणपती जे आसा गणपतीचे हिशोब ताणें गणपतीकूच सोडूंक ना, कसो सोडूंक ना, ताणें कांय करूंक ना. पूण एटलिस्ट ताका सांगिल्लें गणपती विसर्जन जें जाता आतां सद्या कोविडा खातीर बरें आसा, पूण गणपती विसर्जन 50 वर्सां जालीं. आमचे लोक हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन रावतात थंय, आमचे चिंचाळ लोक आसा, कालकोलण्यार लोक आसा, खारेबानार लोक आसा, हे रावता आतुरतेन आमचो गणपती येतलो, स्लो येतलो, पुजा करतले, पांय पडले ना. ते तळ्याचे निमित्त लायले तांच्यांनी. तळ्या पिड्ड्यार जाले बरें आसा, तळ्या पिड्ड्यार जाल्यार तुका फातोडात व्हरपाची गरज ना. तो ग्रामस्थ देव आमचो दामबाबा तळी आमची बीन तशी दामबाबा तळी आमची आसा हांगा. आतां तुमकां दाखयलें आसतलें हांवें, पळयलें आसतलें तुमी. कॉलेजी कडेन आसा, मागीर जाल्यार बाणावले एक बरी तळी आसा. हांव म्हणटा विसर्जन म्हाजी मागणी आसा आनी हांव लेटर सगळें करतलें. आमी हिंदू मेळोन लेटर करतलें. म्हाका ह्या फाटी तर हांव रिक्वेस्ट करता हात जोडून, तुमी पिशेपणां करनाका तितल्या वर्सांची. कोणाकूय ती वाट हें म्हारग पडटली. बेता गणपती सगळे दामबाब आसा, गणपती कडेन खेळप न्ही. ती गणपती जे आसा ते विसर्जन स्लो हाडून मडगांव करपाचें. आमचे खारेबान पेडान नाल्यार पेडान तळी आसा थंय आमी तळी आमी दाखयता, थंय विसर्जन करपाचें. हें म्हाजी एक सारकी मागणी आसा सगळ्यां कडेन, सार्वजनीक गणपती कडेन. बाकीचे लोक पावयना गणपती, हें करपा जाय ताणें. हे सगळे गणपतीक सुद्दां सोडूंक ना ताणें. थंय कोलमोराड एक गणपती आशिल्लो, तो आपणाचेर घेना आतां. कोलमोराड एक गणपती करतालो, थंयच्यान कोणें डोनेशन दिलें, हाणें दिलां आसतलें तें, की ताजोच मागीर इतल्या वर्साचो ताका तेकून दुसरो गणपती. म्हणजे सगळे कडेन डिवायड करता मरे तूं वोटिंगे खातीर, गणपतीक सुद्दां सोड मरे. अशें म्हाजें हें आसा. ह्या लोकां समोर आतां आयला आनी लोक जाणा हो कितें तो. सध्या आमी आसात ते मडगांवचे हॅपनिंग जागो आमी ताका म्हणटा मोती डोंगर. तर ह्या जाग्या बद्दल तुमी तुमचे कसो होल्ड आहा आनी तुमचे कितें विचार आसात? म्हजो होल्ड आसा म्हणजे 25 वर्सां हांव दिगंबरा बरोबर आशिल्लो, 25 वर्सां. आनी म्हजें रिलेशन ह्या लोकां कडेन भरपूर आसात. जावं तो जलील जावं आनी कितें. जलील सुद्दां जाणा, भितरल्यान दाखोवन दिवपाना. म्हणजे जलील आनी मकबूल हांवें सांगलें, 2 बरे फ्रेंड. ते जशे पळय कोंत्र जाले आनी कशें कोंत्र तांकां जाल्या बरोबर कोणें फायदो घेतलो ते सगळे मोतयेले सुद्दां लोक जाणात. तांकां एक करपा दिवप ना. आनी आयज आमच्या भितर मकबूल ना, वायट दिसता. मकबूल एक्सपायर्ड जाला, देवान ताका बरी हें दिवं आत्म्याक ताज्या. त्या बरोबर मकबूल जसो हें जालो, जलीलाक तो घेना आशिल्लो थंय. हे जलीलान चिंतपा जाय. जलीलाक प्रॉब्लम केल्लो तेन्ना BJP सरकारान भरपूर. ताजेर बाबड्याचेर कितें लायली केसीस लायले, ताका भितर उडयलो, पूण बरो भुरगो. आयज तो जाल्या बरोबर ताणें मकबूला हिरो केलो. ही ताजी हें आतां आनीक तयार करतलो तो. ताजी स्टंटूच तो. दुसरें म्हटल्यार मोती, तो जर मुख्यमंत्री आशिल्लो, हांव मोतयेल्या लोकांक सांगपाक सोदता, ताणें टॅक्स बिक्स क्लियर करून घरां क्लियर करून दिवपाची. हो पळय आतां रस्त्यार पळयला, आतां काम करता तो. इतली वर्सां तूं आशिल्लो, तुका आतां इलेक्शना टायमार तूं कितें मोतयेल्या लोकांक पिसो करता दामोर घालून बीन, कळ्ळें न्ही तुमकां. म्हणजे तो ताजें काम चलना तें. तांकां बाबड्यांक दोळ्यांक पिशे करता, दोळ्यांक उदक लायता तांचें तें काम करून. हीच ताजी चाल. आनी ते बाबडे मनीस कितें आसा, मोतयेले आमचे मनीस स्वभावान बरे, वायट न्ही. तांकां ते मस्ती बिस्ती म्हणटा ती चुकोन जाली आसतली, मडगांवकार जाली आसतली, पूण ते मनीस बरे. होच तांकां करपा लायता, होच तांकां करपा लायता. अशें करपा जाय, तशें करपा जाय. म्हूण तातूंत कितें आसा, मोतयेल्या लोकांनी चिंतपा जाय. आनी हांव MLA जाल्या बरोबर पयलो म्हटल्यार मोतयेलो कितें टॅक्स तांकां रेगुलरायजेशन करपाचें ते करतलो. तांकां सुविधा कशी, घरां पळयले पळय घरां, तांकां कशें कितें करपा जाय तें म्हाका सारकें सिस्टमॅटीक करून दिवपा जाय तांचें डेवलॉपमेंट तांचो. शेवटाक जेन्ना जे आमचे वोटर, तुमचे वोटर जे पळयता तुमकां सगळे, तांकां तुमी कितें मॅसेज दितले? हांव म्हाज्या वोटरांक पयलीं म्हटल्यार नमन करता दामबाबाक आमच्या, आनी सगळे आमच्या पळय वोटरांक नमन करून सांगता, रिक्वेस्ट करता. 27 वर्सां जालीं ज्या मनशाक तुमी ह्या सिंहासनाचेर मडगांव बसयला, कितें काम केलां कितें ना तें तुमी जाणा. विचार करा. हांव अपक्ष म्हणून नगरसेवक निवडून आयला आनी तो ताजो भालेकिल्लो असो आशिल्लो, थंय ताका मेजॉरिटी मेळटाली, थंय ताजेर मात केलें हांवें. आनी जे कशी मात केली ते लोकांनी म्हाका दिल्लो आसा कॉल, त्या प्रमाणे हांव बशिल्लो आसा. तुमी म्हाका निवडून हाडात हो कळकळीची म्हजी विनंती. आनी सगळे भायर सरात वोटींग करपाक. वोटींग ही डेमोक्रेसी रायट सगळ्यांचो, तो सोडनाकात, वोटींग करात आनी म्हाका विधानसभेन धाडात.
आनी म्हाका काम करपाची सारकी इच्छा आनी हांव करतलो. सगळ्या मडगांवकारांक हांव दाखयतलो डेवलपमेंट कितें तें हे 5 वर्सांनीच दाखयतलो. ताका 27 दिनांनी म्हाका 5च दिया ही म्हजी मागणी मडगांवकारांक. आनी आमचो जो पळय बहुजन समाज, आमचे सारस्वत, आमचे मुस्लीम, आमचे सगळे क्रिश्चन, सगळ्या लोकांक हांव मागता म्हाका मडगांव निवडून हाडात आनी मातशे जे ओल्ड आसा फेसीस ते उडयात. फेसीस अशें म्हणना जे कामा खातीर ते कळपा जाय लोकांक. म्हाका निवडून हाडात. हे असलेले महेश आमोणकर बाब TMCचे कॅन्डिडेट मडगांव सावन. मडगांव एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, फायनान्शियल कॅपिटल म्हणू शकता असली सिटी. जाल्यार आज त्यांनी त्यांचो वेळान वेळ काडून आमकां त्यांचो वेळ दिलो. सर तुमकां चडांत चड देव बरें करूं आनी तुमच्या ह्या कॅम्पेनिंग खातीर तुमकां बेस्ट ऑफ लक. तुमी असलेले प्रुडंटाच्या राजकारण ह्या कार्यक्रमांत पळयत रावात प्रुडंट.